बरेचदा आम्ही म्हणतो की टोटल ऑर पार्शल नी रिप्लेसमेंटाच्या हितूर प्रिसिजन ऑर एक्युरेसी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि तुम्ही आतांच उलयले की कशा प्रकारे तुमकां 100% एक्युरेसी हितूर मेळटा. ह्याबद्दल वेदर इट इज ह्युमन, ऑब्वियसली ह्युमन इंटरफेस आसा ताका, बिकॉज फायनली कमांड तुमीच दिता. बट ताच्या नंतर देर इज अ सिस्टम, देर इज मेकॅनिझम, देर इज अ थोरो प्रोसिजर दॅट हॅपन्स. म्हाका विचारूंक जाय की हो जो प्रोसिजर आसा, एज AI इज हेल्पिंग यू टू एलिमिनेट एनी एरर इन बिटवीन अ डिसिजन मेकिंग एंड द फायनल हे. हय, सो आतां एरर असो जायना. बेसिकली प्रॉब्लम कितें जाता की गेली 40 वर्सां जॉयंट रिप्लेसमेंट 50 वर्सां जे आमी करताले, वी वर फॉलोईंग अ प्रिंसिपल. ताका म्हणटालो प्रिंसिपल ऑफ मेकॅनिकल अलायनमेंट. सो तितून कितें जातालें, बेसिकली जर हिप जॉयंट जर आमचो पयलो आनी धोपर पयलें आनी सकयलो पोंदचो जॉयंट पयलो, एंकल जॉयंट, आनी इफ यू ड्रॉ अ लायन वयल्यान सकयल ऑल द वे डावन, जाल्यार ती लायन आनी जो आमी जॉयंट बसयता दॅट शूड हॅव बीन एट 90 degrees टू दॅट जॉयंट. ओके. एम ऑफ रिप्लेसमेंट सर्जरी व्हेरी सिंपल, टू गेट दी मेकॅनिकल अलायनमेंट टू 0 degree. हें गेले 40 वर्सां चालू आशिल्लें, 40-50 वर्सां. बट कितें जालें, 2008 सालान बीग सर्जन इन US बाय नेम स्टीफन हावल, ताणें स्टार्ट केलें हें की लायक ही वॉन्ट्स टू डिवाय फ्रॉम दीस. आनी ताणें ही स्टार्टेड डुईंग समथींग कॉल्ड किनेमॅटीक अलायनमेंट. वेरेन ताणें कितें केलें, बेसिकली ही सॉ वॉट सगळ्यांची धोपरां वांकडी आसा, अश्यो आसा. तांकां सडनली ऑपरेट करून तांकां सरळ करता आनी मागीर दे वर नॉट हॅपी. सो देर वॉज अ 20% लोक आशिल्ले हू वर नॉट हॅपी विथ द सर्जरी. करेक्ट. सो ही यूज हिज ब्रेन आनी ही स्टार्टेड डेव्हलपिंग टेक्निक्स वेरीन तो कसो ताका फिट करपाचो फॉर दॅट पर्टिक्युलर जॉयंट. सो ताका लागून मागीर तें हें सुरू जालें. आनी दॅट्स वेन द रोबोटीक सिस्टम केम इन टू पिक्चर.